नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. पाळी ट्रक लासपाच्या भानगडीत ट्रकवाल्यांनात ते सेजाचेच कारस्थान ट्रकवाल्यांचो आरोप. 17 रुपया प्रेस मेळ मेरेन आंदोलन चालूच. मुख्यमंत्री पार्सेकार बेजार. मायनिंग बेटातल्या आमदारांच्या पैशांच्या व्यवहाराची चौकशी करात. अपेस धप्पाक माध्यम भास. रिजनल प्लॅनचा सरकारानूच केला मुद्दो. अपक्षांचो आरोप. दिल्ली डायनामोजाक हरवून दुसऱ्या ISLात पहिलो नंबर जावपाचो FC गोवाचो हावेस. निमणे लीग गेमींतल्यान लिओ मोरा सस्पेंड. उद्देगीक इमारती खातीर IDCन तयार केलो नव्या नेमांचो मसुदो. नगर नियोजन कायद्याप्रमाण जाताले सोपस्कार. सरकाराच्या मान्यताये उपरांत अधिसुचोवणी. आणि चलयांमदी फुटबॉलाक उर्बा दिवपाक गोंय फुटबॉल संघटनेन घडयली कॅनरा बँक पुरस्कृत आंतर कॉलेज लीग. खबर विस्तारान. पाळी ट्रक लासपाच्या भानगडीत ट्रकवाले नात म्हणून ट्रक धन्यांनी दावो केला. हे सेजा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचेच कारस्थान असू शकता. पुलिसांनी त्या नदरेन चौकशी करची म्हणून ट्रकवाले मागतात. उसगांव वडाकडेन तांची सभा जाली. येरादारीक 17 रुपयाचो रेट मेळा मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाचे सभेन थारला. सभे उपरांत ट्रकवाल्यांनी उसगांव तिस्क ते बॉम्बे रोड मेरेन रॅली काढली. सेजान मात शेनवारा मीन येरादारी बंद दवरली. ट्रकवाल्यांचे आंदोलन बरेच खर जाला. सेजा कंपनीन रेट वाडोवन दिवचो म्हूण आंदोलन सुरू जाल्ले. शुक्रारचे ट्रक लासपाच्या घडणुके उपरांत आंदोलन आनीक पेटला. शेनवारा ट्रकवाल्यांनी उसगांव तिस्क ते बॉम्बे रोड मेरेन रॅली काढून सेजा कंपनीचो निषेध केलो. आंदोलन हाताभायर वचत म्हूण पोलिसांनी कडक बंदोबस्त दवरिल्लो. बीजेपी सरकारान मायनिंग बंद उडयली आणि आता ट्रकवाल्यांक कमी रेट दिवन अन्याय चल्ला म्हूण ट्रकवाले उलयतात. क्लोजर ऑफ मायनिंग डिक्लेअर केलें आणि वयल्यान टीव्हीचेर सांगलें की ह्या ट्रकवाल्यांक मस्ती जाल्ली आसा, हांकां सूज येल्ली आसा, हांची सूज देवा सर हे मायनी बंद आसो न्ही म्हणून. ह्या भाजपान ह्यो मायनी बंद केल्ल्यो आणि हो सांगता आता कश्यो तरी चालू जाल्या. बंद केल्या तुमीच आणि कमी रेटीन आमकां फोंडान घालून चालू करूंक सोदता कंपनीक मेळोन. हे तुमकां जर इलेक्शन लडोवचेलें आसा कंपनी कडेन भीक मागून इलेक्शन लडोव नाकात. स्वताच्या कुस्ताचेर स्वताच्या पयशाचेर इलेक्शन लडया. लोकांचें मत लोकांक एकठी करा आणि इलेक्शन लढून निवडून येया. मायनिंग कशें तरी सुरू केला आणि रेटीचे निमित्त करून कोणाचोय ट्रक लासपाच्या प्रकाराक माफी ना म्हूण मुख्यमंत्री एका कार्यावळीक उलयलो. 3 वर्सां बंद पडलेले मायनिंग आमी हर तरेचो प्रयत्न करून सुरू करता. सुरू जाता म्हणी पर्यंत दर इंटरनॅशनल दर देंवता. जे स्टेक होल्डर्स आसात ताणें एक विशय समजून घेवंक जाय. ती रस्त्यार झगडी करप न्हय. ज्या वाहना वयल्यान ज्या वस्तू वयल्यान आमी पोट भरतात ताची तोडफोड करप, ताका उजो घालप, हे खंयच हेका माफी मेळूंक शकना. हे अयोग्य आसा व चुकीचो मार्ग आसा. ट्रक जाळो तातूंत ट्रकवाले सामील नात. हे कंपनीचेच कारस्थान म्हूण ट्रकवाल्यांनी दुबाव उक्तायला. आमी विनंती करता सीएमाक की सारकें आयकचें आणि आमचेर जी नाका जाल्ली आमी दादागिरी करता आनी कितें करता ही भाशा सीएमान थारोवची, व्यवस्थीत विचार करचो. आनी कित्याक जर जेन्ना ट्रकाक उजो लागलो तेन्ना आमचो एकूय मनीस ना. आमी जे असले ते कलेक्टरा कडेन असले. सगळ्यात पयलीं थंय पावले तर कंपनीचे मनीस पावले. हो उजो कंपनीच्या मनशांनी कित्याक घालूंक शकना. आणि वयल्यान कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यान त्या पात्रांक सांगले तुजो खर्च सगळो. येरादारीक योग्य प्रेस मेळा मेरेन ट्रकवाल्यांचे आंदोलन चालूच उरतलें. नाल्यार हे फ्रेश मायनिंग आमचो जो पर्यंत रेट जायना 17 रुपया 63 पैसे तो पर्यंत मायनिंग करचे न्हू हे तुमी सांगचे. इतले मजगती पयलेच फावट मायनिंग वाठारांतल्या लोकांक आदार करपाक काँग्रेसीन विभाग तयार केला. हे सेल मायनिंगाचे जे भाग आसा, जे मायनिंग बंद जाल्यान अफेक्टेड लोक आसा हांचे बरोबर काम करतले. त्याच प्रमाणे गोंयकारां खातीर, मायनिंग इंडस्ट्री खातीर आनी मायनिंग अफेक्टेड लोकां खातीर एक पॉलिसी डॉक्युमेंट काँग्रेस पार्टी हे फीडबॅकांच्यान तयार करतली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.
मायनिंग वाठारांतल्या आमदारांच्या पैशांच्या व्यवहाराची चौकशी करची म्हणून अपक्ष आमदारांनी मागणी केल्या. सरकारान मायनिंग सुरू केला, मात ताचो खरो फायदो लोकां परस आमदारांकूच चड जाता म्हणून अपक्षांचो आर्ग्युमेंट. क्लॉड आल्वारीस आनी पर्रीकाराचे बरे संबंद आशिल्ले. गोवा फावंडेशनाच्या फंडाची चौकशी करात ही बीजेपीच्या आमदारांची मागणी लोकांची दिकाभूल करपाक, अशे अपक्ष आमदार म्हणटात. एक नॉर्थ गोंयचो बीजेपीचो आमदार VM साळगांवकाराक मशिनरी सप्लाय करता. एक साऊथ गोंयचो बीजेपीचो आमदार वेदांताक सप्लाय करता. अशें करून मशिनरी बी कोल्हापूरच्यान येता आनी ती थ्रू बीजेपी आमदार सप्लाय केल्ली मशिनरी. सो बेजिकली हे कोणाचेच बरें जायना. मशिनरी वाल्यांचे गोंयकारांचे जायना, मायन ओनरांचे बी इंटरनॅशनल प्रायजा खातीर जायना, ट्रक वाल्यांचे बरें जायना. फक्त जाता बरें बीजेपीचे आमदारांचे. आनी बीजेपीचे आमदार कितें म्हणटात की क्लाउड आल्वारिसाचे एसेट्स चॅक करचे वो ताजेर इन्क्वायरी जावची म्हणून. म्हाका दिसता हे दिसांनी जेन्ना सगळ्याच्या लोकांचे पयशे लोक मोडीत आहात तेन्ना हे जोडीत आहात आनी हे लूट मारीत आहात. हाजेर पयली इन्क्वायरी जावपाची गरज आहा. तो मनीस PACचो चेअरमॅन आसतना हे क्लाउड आल्वारिसाक मेळटालो काय ना? Did he not share information with him? Did he not share information even after becoming the chief minister? Then Cloud Alvarez was the friend of the Republic and he now becomes the enemy of the Republic. And did you not seek his advice to shut down mining? And now you are saying सगळं डायवर्ट करपाचो हो म्हाका दिसता हे कारस्थान आहा. सरकारान विचार करपाक जाय आसलो मायनिंग बंद करता आसतना. आयज अच्छे दिन जर खरे आयले जर ते पळय जाल्यार बाबा विजय आनी रोहन सांगतात तशें बीजेपीचे आमदारांचे ते सुशेगाद मायनी वयली कॉन्ट्रॅक्टां आनी मशिनरी सप्लाय करून आपले सुशेगाद पोट भरतात आनी खरी गरज आसा खरे मायनिंग डिपेंडंट आसा पळय ते आयज रस्त्यार आसा. प्रादेशीक आराखडो लोकां खातीर उक्तो करचो म्हूण एनसीपीन मागला. चेन्नईचे हुंवार हे मनशाच्या चुकींतल्यान जाला आनी गोंयांत ह्या घडणुकेंतल्यान देख घेवची म्हूण एनसीपीन सल्लो दिला. NCP demands that this regional plan be sent to the villages as demanded by this very party while it was in opposition and had promised the electorate that after scrapping they would come back to the villages. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी तुकाराम मराठे. दुसऱ्या ISLच्या लीग पावंड्यार FC गोवाक नंबर 1 टीम जावपाक आयतारा दिल्ली डायनामोजाच्या घरच्या मैदानार जैताची गरज आसा. सध्या FC गोवा दुसरे जाल्यार दिल्ली तिसऱ्या सुवातेर आसा. पोरुचे वस्तांत कोलकाता पयल्या सुवातेर आसा. ह्यो तिनूय टीमी सेमीफायनलींत पावल्यात. लीग पावंड्यार आतां मेरेन 4 येलो कार्डां पडिल्ल्यान लिओ मोरा हे मॅचींत खेळूंक शकचो ना.